नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांत बायलांचेर जावपी लैंगीक अत्याचाराचें प्रमाण चड. एनसीआरबीच्या अहवालांतल्यान बाब उक्ताडार. वाडपी गुन्यांवाक लागून परतून एकदां कायदो आनी सुवेवस्थे विशीं उक्तायला हुस्को. गोंयचो व्हडलो वाठार नो डेव्हलपमेंट झोन जाहीर करपाचो मांडला प्रस्ताव. टीसीपी कायद्याच्या कलम 39(अ) खाला सुमार 82 लाख चौखण मीटर जमनीचो नो डेव्हलपमेंट झोनात करतले आस्पाव. गोंयचे पारंपारीक व्यवसाय भायल्या राज्यांतल्या लोकांनी येवन घेतल्यात ताब्यात. भायल्या खातीर गोंय जाला दुबय. तरणाट्यांनी स्वता व्यवसाय करचो सुरू, सांगता मुख्यमंत्री सावंत. भंडारी समाजाच्या आदल्या समितीन 10 मेच्या आमसभेचेर बहिष्कार घालपाचो घेतला निर्णय. प्रशासकाच्या नेमणूक दिल्ल्या उच्च न्यायालयात आव्हान. मुळगावच्या फामाद पिकनिक स्पॉट म्हूण वळखुपी हॉलांत दर्यादेगेर साचला कोयर. दर्यार येवपी पर्यटकांनी दवरची नितळसाण, मागतात थळावे. गोंयांत 8 आनी 9 मेक पडपाचो आसा वादळी वाऱ्या सयत पावस. हवामान खात्यान उक्तायला 2 दिसा पावसाचो येल्लो अलर्ट. जाल्यार काणकोण हवामान खात्यान पावसाचो रेड अलर्ट केला जारी. आता खबरो विस्तारान. राष्ट्रीय गुन्यांव नोंद विभागाच्या क्रायम इन इंडिया 2024 अहवाला प्रमाण गोंयांत बायलांचेर जावपी लैंगीक अत्याचाराच्या घडणुकांनी गंभीर स्वरूप धारण केला. गोंयांत बायलांचेर जावपी लैंगीक अत्याचाराचें प्रमाण चड आसा. 2024 गोंयांत 1.5 लाख लोकसंख्ये फाटल्यान 13.3 लैंगीक अत्याचाराची प्रकरणां नोंद जाल्यात. हातूंतल्यान 61% पीडित सावन चलयो आशिल्ल्याचें मुखार आयला. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या. 2024 वर्साच्या नॅशनल क्रायम रिकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालात गोंया खातीर धोक्याची घंटा वाजयल्या. अहवाला प्रमाण गोंयांत 1.5 लाख लोकसंख्ये फाटल्यान 13.3 लैंगीक अत्याचाराची प्रकरणां नोंद जाल्यात, जी राष्ट्रीय सरासरी 4.3 परस 3 पटींनी चड आसा. देशांत सगळ्यात चड लैंगीक अत्याचाराची प्रकरणां राजस्थानात नोंद जाल्यात. अहवाला प्रमाण गोंयांत 2024 लैंगीक अत्याचाराची 105 प्रकरणां नोंदयल्यात. ह्या प्रकरणांनी 106 पिडितांचो आस्पाव आसा. तातूंतले 61% पीडित सावन चलयो आसात. गोंयचो 13.3 दर हेर व्हडल्या राज्याच्या तुळेंत चड आसा. महाराष्ट्रात हो दर 5.0 जाल्यार कर्नाटकात 2.0 इतलो आसा. गोंयची लोकसंख्या कमी आसतनाय गुन्यांवांचे प्रमाण चड आसप ही एक हुस्क्याची गजाल. देखून बायलां आनी भुरग्यांचे सुरक्षे खातीर खर उपाय, पुलीस गस्त आनी जागृताय मोहीम करपाची मागणी आता जावपाक लागल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयचो व्हडलो वाठार नो डेव्हलपमेंट झोन म्हूण रुपांतरीत करपाचो प्रस्ताव नगर नियोजन खात्यान मांडला. टीसीपी कायद्याच्या कलम 39(अ) खाला एनडीझेडात 82,85,000 चौखण मीटर परस चड जमनीचो आस्पाव करपाचो प्रस्ताव आसा. जातूंत मांद्रे, सा जसिंटो जुओ, माजोर्डा आनी केरी सत्तरी वाठाराचो आस्पाव जातलो. ह्या प्रस्तावाचेर नागरिकां कडल्यान हरकत आनी सुचोवण्यो आपयल्यात. गोंयचे पारंपारीक व्यवसाय जे पयलीं मूळ गोंयकार करताले ते व्यवसाय आता भायल्या राज्यांतल्या लोकांनी येवन ताब्यात घेतल्यात. देखून भायल्या लोकांचे गोंयांत दुबय जाल्ले आसा, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो. राज्य आनी केंद्र सरकार तरणाट्यांक उद्देजक करपाचो आनी उद्देजकांक आदार दिवपाचो यत्न करतात. तरणाट्यांनी नोकरे फाटल्यान वचचे परस स्वता वेवसाय सुरू करपाचो तरी असो विचार करचो, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आमी ल्हान बिझनेसाचो सुद्धा विचार करपाची गरज आसा. आमी तो जर बिझनेसाचो विचार केलो ना जाल्यार आमी केन्नाच बिझनेस करूंक शकचे ना. म्हणून आमचे जे सगळे ट्रेडिशनल बिझनेसीस असले जे पयलीं मूळ गोंयकार करताले ते बिझनेस सुद्धा सगळे कोणी तरी खंयच्या तरी बाकीच्या स्टेटींतल्यान येवन ते बिझनेस हे तेंच्यांनी आपूण तेंच्यांनी टेक ओव्हर केले. म्हणून माझी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा,
बिझनेस खंयचोय ल्हान आसा, बिझनेस खंयचो बारीक आसा, बिझनेस खंयचो तुच्छ आसा हाचो विचार करचो न्ही. तो बिझनेस सपोर्ट करपा खातीर तुमकां जो सपोर्ट जाय, सपोर्ट यंत्रीक कशा दृश्टीन सपोर्ट जाका आमी म्हणटा, तुमकां कदाचित फायनान्शियल सपोर्ट जाय, तुमकां कदाचित टेक्नॉलॉजी वायज सपोर्ट जाय, तुमकां कदाचित आमी म्हणटा की लिगल सपोर्ट जाय, तुमकां ट्रेड आनी मार्केटिंग हे कळपाक जाय म्हणून आयचो प्रोग्राम आसा. एक तर आपूण नोकरी करची आनी नोकरी करची ना जाल्यार तिने आपूण बिझनेस करचो आनी आपल्या कडेन जी स्कील आसा ती स्कील वापरून बिझनेस करचो. Being a Goa is a touristic state, there is a various opportunities is available. की आमी जेन्ना आमी अशा पद्धतीची बिझनेस करपाची भावना तकलेन दवरतले तेन्ना जे पॉसिबल आसा. आनी आमी यंग भुरगे जे आयज ITI शिकता, जे आमकां प्लंबिंग कॉन्ट्रॅक्टराची गरज आसा, आमकां इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टराची गरज आसा. आज सोदले सुद्धा जरी आसत जाल्यार आमकां प्लंबिंग कॉन्ट्रॅक्टर मेळना, आमकां इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर मेळना. ओके, आमकां हे जर खंयसर करतले आसत जाल्यार आमी काम सुरू करपाची गरज आसा. स्मॉल बिझनेसीस आमी सुरू करचे, ज्या निमित्तात जे निदान नवीन यंग एंटरप्रिनर्स तयार जावपाक जाय, जेका हँड होल्डिंग आमच्या अंडर द रॅम्प स्कीम आमी हे सगळे प्रोवायड करता. द एंटरप्रिनर्स दे आर रेडी टू हँड होल्ड यू, कसो करपाचो, कितें करपाचो, म्हणजे आमी एंटरप्रिनरा कडेन लावन दिता. तेय तुमकां जे आसा पळय न्हू मदत करपाक तयार आसा. भंडारी समाजाची 10 मेक नियोजित केल्ली वर्सुकी सर्वसाधारण सभेक बहिष्कार घालपाचो निर्णय गोमंतक भंडारी समाजाच्या आदल्या वांगड्यांनी घेतला. प्रशासकाची नेमणूक करपाच्या सरकाराच्या निर्णया आड आम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेतला आणि न्यायालयाचो निर्णय मान्य नाशिल्ल्याचे तांच्यांनी स्पष्ट केले. एजीन थंयसर इलेक्शन घेवचें ना म्हणून कोर्टाक सांगलें, कित्याक सुरेश लक्ष्मण कलांगुटकर हेणी स्टे मागलेली आनी ते स्टेजीर तेणी लास्ट टायमार म्हणजे लास्ट मोमेंटाक उबो रावन सांगलें की एजी एटॉर्नी जनरल तेणें सांगलें एडमिनिस्ट्रेटिव्हचे वतीन की आमी तो अजेंडान घेयना म्हणून. आनी त्या प्रमाणे अजेंडा घेयना म्हणून आयज कॉरिडोरामुळे येयलो, पेपरान नोटिसूय येयला की तो अजेंडा ना म्हणून. आनी दुसरी गोश्ट, जी ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटराक पळय काडल्या ती एडमिनिस्ट्रेटरान एज पर बायलॉज सगळे फॉलो करूंक जाय. म्हणजे बायलॉजा प्रमाणे तेणी सगळ्यो गोश्टी करपाक जाय. बायलॉजा प्रमाणे जर तेणी गोश्टी करपाक जाय जनरल बॉडीच्यो जाल्यार तेणी पयल्यो म्हणटा पळय ते लास्ट जी जनरल बॉडी जाल्ली गेल्या वर्साची ते तेणी पयलीं मिनिट्स वाचपाक जाय, कन्फर्म करपाक जाय, दुसरे ऑडिट रिपोर्ट सबमीट करपाक जाय. पूण तेणी ते कांयच अजेंडान घेवंक ना. घेयनासतना तेणी डायरेक्ट मेंबर लिस्टाचे व्हेरीफाय करतलो जावं आनी कितें करता म्हणून ते मेंबर लिस्टाचे तेणी तो अजेंडान घेतला. मेंबर जे आसता ते जनरल बॉडीक व्हेरीफाय जायना, ते एक्झिक्युटीव कमिटी करता स्क्रुटनी आनी मेंबर करता. एक गव्हर्मेंट ऑफिसर जो गव्हर्मेंटाचो रिटायर म्हणजे जावं तो कामाक ताका एपॉयंट करून एंटायर 12 तालुक्याचे तो कसो कितें व्हेरीफाय करपाक शकता मेंबर? फाल्यां आनी कोण येतलो भंडारी समाज म्हणून ताका तो इन्क्लूड करूंक शकता ना, करूंक शकना. म्हणून जी पळय तेणी कितें पद्दत आहा ती तेणी पळय जे कितें जनरल बॉडी आपयल्या दोनूच तेजे पॉयंट आसले, एक तो आनी दुसरो जनरल बॉडी इलेक्शन ठरोवपाचें. इलेक्शनाचो मुद्दो तर गेलोच. आतां तोय जो कितें तेणी पॉयंट घेता आनी सगळे जे पळय कितें आमचे रिन्युअल नासतना ताका अपॉयंट केला जावं तो पयशे ताका सरकारान हें करता, तो पयशे कितले विड्रॉ केला कितें तें हांव सगळें कोर्टाच्या मार्फत हें करतलो. प्लस जे 20A सरकारान जे एमेंड केला ते हांव चॅलेंज करतलो. कित्याक प्रत्येक एडवोकेट आमकां सांगता की तुमी 19 कम्युनिटी आहा आनी सोसायटी अंडर 1860 सोसायटीच्या अंडर रजिस्ट्रेशन केलां, तेज्या पलीकडे हो जो कितें कायदो केला सरकारान हो तुमकां घातक आहा म्हणून कोणा आमकां, तेन्ना हो तुमी चॅलेंज करचोच पडटलो. तेन्ना आमी तो चॅलेंज करतले. मुरगांव वाठारांतल्या पिकनीक स्पॉट हॉलांड दर्यादेगेर कोयराचें साम्राज्य वाडलां. ह्या प्रस्नावेल्यान समाजवा उरपी रोकेझिनो डिसोजा आनी आदले सरपंच लॉरेन्स रॉड्रिगीस हांच्यांनी आवाज उठयला. दर्यार पिकनिके खातीर येवपी नागरिकांनी सैमाचो आनंद घेवचो पूण आपलो कोयर परतून घरा व्हरचो अशी मागणी तांणी केल्या. होलंड बीच हो मुरगांव तालुक्यांतलो पर्यटकांचो आवडतो पिकनीक स्पॉट म्हणून मानतात. मात थंय पिकनिके खातीर येवपी लोक प्लास्टीक, रॅपर्स
बाटल्यो आनी हेर कोयर उडोवन वाठार अळशीक करून दवरतात. ते खातीर दर्याचें सौंदर्य इबाडत चल्लां. तशेंच पर्यावरणाकूय धोको निर्माण जावपाक लागला. लोकांनी दर्यादेगेर येवन मजा करचीच, पूण आपणे केल्लो कोयर परतो घेवन घरा वचचें अशें आवाहन वेळसावचो समाज वावुरपी रॉकेझिनो डिसोजा आनी आदलो सरपंच लॉरेन्स रॉड्रिगीस हांणी केल्या. पूण हिंगा एक माडाचेर तेमी हें मारलां एनवायरमेंट फेलोशीप तेणी येयल्या तेणी ड्राय वेस्ट डस्टबीन हे भाशेन बोर्डा हेचेर मारलां दिसता ओशन पोल्युशन. सो हें सगळें बोर्ड हांव म्हणटा लोक येता पळय तांकां आज यूथ हांव चोयता फॅमिली बाराबर यूथ आहा युथाकूय हें दिश्टी पडना बाबा आमी येताय पिकनीक कोताय एन्जॉय कोताय आनी वयता सो ही घाण करून वयताय ती आज आमी येयले जाल्यार आमच्या समुदायान हेंचो बॅग घाला आमी आतां हितून बॅगां भोतले आनी कितें आहा तें आमी वतले गार्बेज आमी उडोवच नाय. सो हीच मेसेज हांव दुसऱ्यांक दिवपाक सोदतां ही गार्बेज बॅग मेळटाय पूण पिकनीक येता आसतना हेचो बॅग हाडाय तितून भोऱ्याय आनी व्हराय आमी कोणा पिकनीक येयनाका आनी कितें म्हणाय पूण हें चोयन न्हू ट्युरिजम मिनिस्टराकूय सांगता तुम्ही बीच क्लीन कोताय तुम्ही पेमेंट कोताय लाखांनी हजारांनी पेमेंट कोताय ही बीच चोय ही बीच कितें जाली ती आनी हिंगा हितू लोक येता ह्या हॉलांत बीचेर आनी ती कित्याक लोकांक उदक न्हांवपाक बरें मेळटा सेफ्टी आहा ताका लागून हितू लोक येता हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान न्हू तांकां सांगता पयलीं सांगता पंचायताक वेलसांवपाली पंचायताक की तुमचो हिंगा रिप्रेझेंटेटीव आहा आनी हिंगा तुमचो रिप्रेझेंटेटीव आहा तो डिप्युटी सरपंच हांव ताकडे रिक्वेस्ट कोता की बाबा मातशें यो आनी हिंग चोय आनी हाका कितें तरी काडय आमचो कितें कॉपरेशन जाय आमी सदां तुमचे बरोबर आहाय. सांगपाक म्हळ्यार तोंडाक उतर देखूय ना. हांव जेन्ना आहा तेन्ना म्हज्या तेंपार असली हेंच नासलो एकदम सुंदर नितळ कशें आसलो. पूण आतां वेळ टायम मुदार जायत वयता दिसूय मुदार जायत वयता कोणाक तूं कितें सांगो तूं तो तुज्या आंगार येवपाक सोदता तूं कोण आमकां सांगपाक आमकां जाय तें आमी करतले मग असलें जालां. देर इज नो रिस्पेक्ट एट ऑल. आमकां पयलीं वडिलांक कोण आमी रिस्पेक्ट दिताले म्हाका पूण कोणाक अरे बाबा तेंकां कितें उडयता तूं तें कार्ड मरतें व्हर तुजी कितें प्रॉब्लेम असलीं उतरां सगळें डिजोल्ड जायत गेलो आहा. हो एक्चुली आमच्या हॉलांत काय बरो एक सोबीत सुंदर गांव पिसफूल माणकुलें हॉलांत म्हणल्यार जाता आनी हे इतले सुंदर बीच आनी खंयच ना. इतले लोक कितलो आपणा बायल भुरग्यांक येवन हिंगा पूण आतां थोडे चोयल्यार लोक हिंगा येता आनी परतून वचपाक लागला. आतां इट इज निग्लेक्टेड. आतां निग्लेक्शन कशें जाता. आमची पंचायत आहा पंचायती बाब लोकांच्यान आतां सांगला रिप्रेझेंटेटीव कोण तरी आसता एक पंच आसता नाजाल्यार तो एक सरपंच आसता पूण हो आतां सद्या आहा तो एक पंच ताका पोजिशन दिलो आहा डेप्युटी सरपंच म्हणून. बट तो हॉलांत दिसता म्हाका मत मागता तेन्ना दिश्टी पडटा आनी तेजे उपरांत दिश्टी पडना. फाटीं तेका हांवें गेल्या त्या जुना म्हयन्याकू कितली फावटी ताका एक प्रपोजल दिलो बाबा तें रस्त्यार झाड येयलें लोकांची बऱ्यो बऱ्यो गाडयो स्क्रॅच पडटा गाडयांक थोड्या सायड दिता कोणा स्कुटरची आहा तांकां कांटे लागून तेंची पिसता साडी पिसता छोट्यो दितात पिसता तसले आनी जेन्ना पडलें देखून तो करोना म्हूण हांवें देखून तें झाड कापून उडयलें म्हजी कुस्तार फ्रॉम माय ओन पॉकेट मनी आय स्पेंड टू डू दॅट रोड. आतां हो ते टायमाचेर हो सरपंच जाल्लो मनीस एक्टींग सरपंच म्हणून ताका पोस्ट दिलोलो इट वॉज गूड फॉर नथींग मरे एब्सोल्युटली गूड फॉर नथींग. हांव नको येसलो आमकां हें नांदिता तरी बायल देखून जावन न्ही एक्स मेंबर आहलो तें ती तरी परवडटा पूण हो मरे कित्याक कोता येना मरे. गोमंतक टीव्ही खातीर वेळसावच्यान रिपोर्टर किरण बोरकार. गोंयांत 8 आनी 9 मे अशे 2 दीस वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाचो आसा. ह्या विशीं हवामान खात्यान 2 दीस पावसाचो येल्लो अलर्ट आशिल्ल्याचो अदमास उक्तायला. तशेंच काणकोण मालांत हवामान खात्यान पावसाचो रेड अलर्ट जारी केला. पेडणे सत्तरी आनी काणकोणच्या कांय वाठारांत वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा. म्हापशा एकतानगर वाठारांत मैदानाचेर खेळटना भुरग्यां मदीं जाल्ल्या वादाक लागून 2 शेजाऱ्यां मदीं मारामारी जाली. बिरेस्तारा सकाळी भुरग्यां मदीं खेळटना बाचाबाची जाल्ल्यान ह्या दोनूय फॅमिली मदीं रातची मारामारी जावन एकल्याक गंभीर दुखापत जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2 शेजाऱ्यांनी एका शेजाऱ्याचेर बडी आनी फुलाच्या वाजान हल्लो केलो.
गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले. उपरांत ताका जीएमसीत दाखल केले. दोनूय फॅमिलीच्यो परस्पर कागाळी दाखल केल्या. म्हापसा पुलीस घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. भुरग्याची झगडी घराकडे आणि शेजारी आसले न्हू दनपारा म्हाज्या भयणीक मारलो तेंच्यांनी. तिजो म्हाजो धाकटो भुरगो आहा पळय तो घरा वयतालो तेंगे खेळपाक न्हू. शेजारी म्हणजे घराच्या घर तेंकोन तेणें म्हाज्या भुरग्याक थापड मारलेले पूण म्हाज्या आवयन म्हाका कांय सांगूंक नासलें मारले बिल्ले म्हणून. तो दीस गेलो आनी आयज घरा कडेन झगडी आनी म्हाका फोन मारून आपयलो. मागीर म्हाज्या भयणीकूय मारलो केस बीस धरून. हांवें म्हणलें चल गो हॉस्पिटलान कंप्लेंट बी कर. तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. मागीर हांव साणें घरा गेलो आनी हांव बोल्लो हेंची बाडा चालूच आसली. हांवें म्हणलें कित्याक बाडा करता कितें जालां काय म्हणलें. हांव एकटोच घरान चेडो बाडा कित्याक करता हे तें म्हणलें. ती म्हाका बुरशी गाळी म्हणूंक लागलें. म्हाज्या आवयक बी म्हणजे एकदम बुरशे म्हणजे हांव उलोवंक शकना त्या गाळी. हांवें म्हणलें चल आसूं थोडो पाड म्हणलें चल भुरग्यांची न्हू. हांवूय मातसो बडबडलो कित्याक म्हाकाय तिडक येयल्ली. हांवूय बडबडलो म्हणल्यार हांवें गाळयो सोवल्यो. मागीर तेंच्यांनी कितें केलें म्हाका कांयच खबर ना. हांव वचलो आमच्या गॅलरीन कंपाऊंड सोडून आमची गॅलरी पयसा गॅलरीन बसलो. हे येयले 10-12 जावन येयले ते म्हाका मारूंक स्टार्ट केले दारान भितून गॅलरीन. येयले ते म्हाका मारूंक स्टार्ट केले म्हणजे म्हाका हेच ना उलोवपाक चान्सूच ना. हांव म्हटलें तूं कितें उलयता गो कितें कळटा तुका उलयता तें म्हणून हांव ताका सांगपाक गेला जाल्यार तेणी म्हाका ओडून म्हाजी केस बी सगळे ओडून म्हाका हांगासर नस अशी दाबली हातीच्यांनी. कांकणां बिकणां फोडून नाकटां लागल्या इथं नाकटां तेची नाकटां इथं हे पळया नाकटां लागल्या ते जाले. तेची सासूमाय म्हणाली हे करूं नाका मिटय आमचें तोंड करून उबी राव म्हणून आमी कंप्लेन करूना. भुरग्या भितून आमी पडूंक जाय. आतां आमी घरान नासतना म्हाजो भाव एकटो थंय बसलेलो गॅलरीन आसतना भुरग्यां वांगडा तेंच्यांनी आमच्याच घरातले दाणे घेवन म्हाज्या भावाक मारले. ते सदाच झगडते हे लावून देतात आणि मागे बसतात आणि मी ते त्यांना मोठ्या माणसाला सांगायला गेले ना ते आम्हाला ऐकत नाही. असू दे आम्ही पहिलीपासून भांडलो नाही असू दे असं म्हणतात. हे म्हणून सकाळी हिला सांगितलं मी तुला मारले तू कंप्लेंट कर. हे त्याच्या बाबांनी आईने पाया पडली आई येऊन तिला हात फिरवली म्हणून तिनं कंप्लेंट केली नाही. हे चूक आमची. दुपारीच कंप्लेंट केली असतं तर हे मध्ये पडले असते. ते बघून नस दाबली पुरीचं माझ्या ह्या मोठ्या मुलीची. आणि त्या आता त्यांच्यानी हे बाहेर आला एकदम बुरशा गाळ्या घालायला लागला. घाणीड्या गाळ्या घातला. कोण राजान गाळी घातला. राजा म्हणजे इमाम हुसेन. चितले की हे इथले मारचे ना म्हणून. आणि तो ढकलले आणि आडवं पडल्याबरोबर दांड घेऊन मारीच रावलो. आवाज येऊन लागलो खटा. कोणा सगळी शेजारी येयले म्हणल्यावर ते लोक पळून गेले. कोणा हाडले ते लोक कोणी देऊंक नाही. ह्या दोघांनी भावानी मारल्या. राजान चढ मारला. याशिना कोण करते इमाम हुसेनान चढ मारला आणि राजाने याशीन तुमची पहिली बिन किती झगडी आली? काहीच झगडी ना कसली झगडी ना. वो बोलती है मेरी बहू जब भाग के गई है जड़े के साथ तू भी चली जाए जड़े के साथ. ये गलत होता है इसका मामला. जब वो मेरे को बोली तो मैं भी बोली चल मैं जा रही हूँ जड़े के साथ तू भी चल बोली. झगड़ा बच्चों की वजह से ये चालू हुआ. किसने? तो एक दूसरे को मारते हैं. बच्चे मार रहे थे. हाँ, बड़ों ने अभी शाम को बच्चों का झगड़ा बोल रही थी तो तू भी चल मेरे साथ बोली. तू इतनी बात की इतना लंबा की तो वो जो उसकी बेटी है बड़ी वाली आके मेरे को बोली कि तू मेरे माँ को ऐसा क्यों बोली. जब मैं बोली तेरी मम्मी जब मेरे को बोल रही तो मैं भी तेरे को उसको बोलूंगी ना. ये बात इतनी बड़ी बात जब मेरे को बोल रही थी तो मैं भी उसको बोली. तो आके एकदम चप्पल काट के सर पे मारी. तो मैं भी उसको सब बाल घसीटी इधर में कुछ भी हाथ नहीं लगा. तो मेरे को लगा इधर भी लगा. बंगड़ी जब टूटी तो उसको भी लगा होगा. जब बंगड़ी जानबूझ के कोई तोड के चुबाता नहीं है. माझ्या कुशीक जे पळयतात तुमी हे हांगासर एक घर जावन आसा आणि तशेंच रायटान माझ्या आनी एक घर जावन आसा. सो अशें
सो अशे दोन्ही नेबरांमदीं जी आसा ती आयज झगडी जाली. झगडी ही 2 पारच्यान तेंची चालूच आशिल्ली आनी झगडेचे खंय तरी एक सादोसो कोज जावन आशिल्लो म्हटल्यार दोन्ही घरांतली भुरगीं आनी दोन्ही घरांतली भुरगीं जी वांगडा खेळटालीं आनी भुरग्यांची जी सादी झगडी आशिल्ली तेचें आयज रुपांतर व्हडल्यांच्या झगडे मदीं जावन खंय तरी आयज सारकीच तो वॉयलंट एक झगडी जावन एक सारको वॉयलंट ताका वळण येवन सारको हांगासर म्हणटात तो एका घरांतल्या मनशांनी दुसऱ्या घरांतल्या मनशाक दाण्यांनी आनी जी हांगासर झाडांचे वाज आसा त्या वाजान मारून जो आसा तो सारको भयंकर असॉल्ट त्या मनशाचो केलेलो आसा. तो मनीस जो आसा ताका सध्या डिस्ट्रिक्टान शिफ्ट केल्लो आनी डिस्ट्रिक्टांतल्यान ताका फुडें जे आसा ते जीएमसीन शिफ्ट केलेलो आसा. हिट अँड रन प्रकरणी कर्नाटक राज्याची प्रवासी एसटी बस आडायिल्ल्यान कर्नाटकांतल्यान प्रवास करपी प्रवासी दिवचले मध्यान रात्री मेरेन अडकून पडले. ही बस बिरेस्तारा सादारण 9:30 वरांचेर दिवचलच्या बायपासा वयल्या वाटादेव जंक्शनाचेर आडयल्ली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कर्नाटकांतल्या खानपूर डेपोंतल्यान सुटिल्ली प्रवासी एसटी बस पणजे वचपाक येताली. बिरेस्तारा राती चाल्ला घाटाच्या माथ्याचेर ह्या बसीन एका टिप्परीक धपको मारून बस चालकान बसी सयत पळ काडलो. अपघाताक कारणीभूत आशिल्ली बस थांबनासतना फुडें गेल्ल्यान तिडकल्ल्या कांय तरणाट्यांनी पाठलाग करून ती बस दिवचले बायपासावयल्या जंक्शनाचेर आडयली. मात बस आडोवपी तरणाट्यांनी बस चालकाक हात लायनासतना टिप्पराची जाल्ली मोडतोड दाखोवपा खातीर ताका घेवन गेले. तो मेरेन अपघात जाल्लो टिप्पर गोंयच्या हद्दीत पावलो. हे प्रकरण जाग्याचेर पडटा म्हणसर प्रवासी मात 3 वरां परस चड वेळ मध्यान राती मेरेन अडकून पडले. कांय प्रवासी मेळटा त्या गाडयेंतल्यान गेले. ह्या विशीं मात पुलीस कागाळ जावंक नाशिल्ल्याचें कळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कुचेरी खून प्रकरणाच्या संबंधी फुडल्या तपासा खातीर म्हापशेच्या जेएमएफसी कोर्टात 2 आरोपीच्या पुलीस बंदखणीत 4 दिसांची वाड केल्या. एरॉन फर्नांडीस आणि राम प्रसाद अजित कुमार गुईन या दुबावित आरोपींक शुक्रारा न्यायालया सामकार हजर केल्ले. ते उपरांत तांच्या पुलीस बंदखणीत वाड केली. बिरेस्तारा अचकीत पडिल्ल्या अवकाळी पावसान वाळपय आनी सत्तरीच्या कांय भागांनी हाजेरी लावन बरेच लुकसाण केले. ठाणेच्या हिवरे बुंद्रुक गांवांत चक्रीवादळाक लागून बरेच लुकसाण जाले. कोणाल्या घराचेर छप्पर जाल्यार कोणाल्या घराचेर झाडां पडून बरेच लुकसाण जाले. पळयात वाळपय सत्तरीत अवकाळी पावसान लुकसाण केल्ले ते लुकसाण. बेरेस्तारा अचकीत आयिल्ल्या अवकाळी पावसान वाळपय तशेंच सत्तरीच्या कांय भागांनी हाजेरी लावन बरेच लुकसाण केले. कांय वाठारांनी व्हड जाल्यार कांय कडेन कमी प्रमाणात पावस पडलो. ठाणेच्या हिवरे बुद्रुक गांवांत चक्रीवादळाक लागून बरेच लुकसाण जाले. देवकी देवू गांवकर, कृष्णा गणेश गांवकर हांच्या घराचेर आंब्याचें झाड पडून छप्पर कोसळ्ळे. अंजली अनिल गांवकर हांच्या घराचे पत्रे, गोपिका गोपाळ गांवकर हांच्या घराची कौलां हुबोवन गेली. तशेंच हेर कांय घरांचें बरेच लुकसाण जालां. फाटल्या सप्तकांत लेगीत वाळपय नाणूस हांगासर चक्रीवादळाचो फटको बशिल्लो. जाल्यार फाटल्या म्हयन्यांत शिरसोडे आनी सुरंगुली लेगीत चक्रीवादळात वाळपय सत्तरीच्या भागांनी बरेच लुकसाण जालेले आसा. काल एक मोठे वादळ झाले, चक्रीवादळ, आणि त्या वादळात आमच्या गावाचे हिवरे गावाचे खुबशा लोकांची घराचे नळे गेले. 2 घरांचे आमच्या पणस पडले, आंबे पडले आणि खुबशी लुकसाण जाल्ली आसा. आमचो एक गरीब गांव आणि ह्या गरीब गांवांत आणि हे वादळ जाल्या कारणात खुबशी लुकसाण जाल्ली आसा. आणि आमी सगळे आमचे पंचायती इन्फॉर्म केल्ले आसा आणि तलाटी आमचो हांगा पावल्लो आसा. तशेंच आमचे फायर ब्रिगेड पावोवन तेंच्यांनी आयज झाडां कटींग केल्ली आसा. तशेंच आमचे आमदार पर्या मतदारसंघाचे आमचे आमदार आमची भाभी हेंच्यांनी हांकां इन्फॉर्म केल्या बद्दल हांकां इन्फॉर्म केले आणि तेंच्यांनी आयज बेगिनात बेगीन येवन तेंच्या मनशांक धाडून तेंच्यांनी इन्क्वायरी केली आणि तेंच्यांनी सांगलां की बेगिनात बेगीन हांव तुमचें हें काम करून दिता अशें म्हणून सांगलां. भाभीक मी मना पासून देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी हे मदतीचो हात आमकां बेगिनात बेगीन दिलो आणि आमच्या गरिबांक तेंच्यांनी खूब सहकार्य केलें. त्या खातीर मी तांकां धन्यवाद म्हणटा आणि तेंच्या कार्याक बरी उर्जा मेळची आणि तांकां सगळ्या कामाक यश मेळचें. देव बरें. वाळपयच्यान सपना सामंता सयत गोमंतक टीव्ही.
बांदाच्या दुरुस्ती कामा निमतान मयेच्या तळ्यावयलो रस्तो सध्या येरादारी खातीर बंद केला. दुरुस्ती जाय मेरेन म्हणल्यार सादारण चालू मे म्हयनो मेरेन ह्या रस्त्या वयल्यान येरादारी खातीर बंद दवरतले असो अदमास आसा. मयेच्या तळ्याच्या धडेर आशिल्ल्या बांदाची दुरुस्ती करतात. ताका लागून तळ्यावयलो रस्तो सध्या येरादारीक बंद केला. या रस्त्यावयल्यान सदांच यो वच करपी गाडयो चालकांक दुसऱ्या रस्त्यावयल्यान यो वच करचे पडटा. खबर नाशिल्ल्या गाडयो चालकाचो मात गोंधळ जाता. मजगती लोकांनी सहकार्य करचे असो उलो आमदार प्रवीण शेट हाणें केला. जो मैन तलाव जो आसा तेजे बांद जो आसा हेजे स्ट्रेंथनिंग वर्क चालू आसा. गेल्या वर्सा पासून हे काम चालू आसलें आनी वयले जे काम पुराय जाल्लेलें आसा आनी हो जो मेन बंदारो जो आसा बांद जो आसा हेजे रिपेर वर्क करपाचें काम आतां म्हणजे मनसुनान जेन्ना उदक कमी आसता त्याच टायमार ते करप आसता. जी लायनींग खराब जाल्ली म्हणजे ज्या बांदांक स्ट्रेंथनिंग करपाचें आहा लोपाण घालून हेका कॉन्क्रीट करपाचें आहा हें काम सुरू जाल्लें आहा आनी तेका लागून लिगली ह्या बांदांक बंद करपाचो हो रस्तो बंद करचो अशी आमकां कलेक्टरान ऑर्डर दिल्ली आसा. त्यामुळे हो रस्तो तात्पुरतो हे लायनींग कंप्लीट जायसर तात्पुरतो बंद दवरतले. जे चोडणा सुद्दां आमचे येणारे ट्रॅव्हलर्स आसतले नार्वेचे आसतले दिवचले वचपाक सोदता त्या लोकांक थोडेशें डायवर्शन घेवचें पडटलें. म्हणून आयज हो रस्त्याचें डायवर्शन ऑलरेडी ऑफिशियली दिल्लें आसा. लोकांनी हेची नोंद घेवची. चोडणाचे आनी नार्वेचे लोक किंवा इतर लोक जे मैल तळ्या वरसून दिवचले वचणारे लोक आहा न्हू हेंच्यांनी हेची दखल घेवन डायवर्शन करून थोडेशे तात्पुरते जे डायवर्शन फक्त तलावाच्या स्ट्रेंथनिंग कामा खातीर घेतलेले आहा हे ताका लागून सोंसचें अशी विनंती. तलाव आसा तो मयम लेक थंय आमचें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा आनी ते रोड ब्लॉक जाल्लो आसा. तेन्ना जे लोक नार्वे वयता तशेंच तोंडा वयता तो मेन रोड आसा आनी तेंच्यांनी जंक्शनान केलें थंय तेंच्यांनी लोक ब्लॉक केला हे वाटेनी आनी सिग्नल केला. ते म्हाका सिग्नल खंय आसलेलें डेम्पो गेट आसा न्हू थंय ट्राफीक धरपाक जाय आसलें आनी थंय स्टॉप कितें तरी प्रोविजन करूंक जातलें. लोकांचे खूब हाल जाता. लोक थंय येता थंयच्यान परतून वयता आनी आतां नार्वे कशें वयपाचें तोंडा कशें वयपाचें अशें इतरून लोकांचे पब्लिकाचे खूब त्रास जाता. म्हणून हांव मातशें रिक्वेस्ट करता की हेजेर कितें तरी सरकारान हे उपाय दवरपाचो. म्हणजे डेम्पो गेट आसा थंय तरी कितें प्रोविजन दवरपाचें. थंय कोण तरी होमगार्ड हें काम कमीत कमी एक म्हयनो तरी चलतलें तळ्याचें. तेन्ना सगळे कोण वयपी आसा नार्वें चोडणा हे ते मयम लेकच्या रोडा वयल्यान वयपाचें ना. रोड आसा तो सारको थंयच दवरला. मेन एंट्री आसा वयर डेम्पो गेट आसा न्हू थंय ट्राफीक दवरपाचो आनी थंय सायनबोर्ड दवरपाचो की फुडें कोण नार्वे चोडणा वयता न्हू तांकां रोड हो ब्लॉक आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सकाळच्या खबरो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. तो बनो AI के असली गेम चेंजर्स. ज्वाइन कंप्यूटर साइंस एट पारुल यूनिवर्सिटी क्योंकि यहाँ पॉसिबल. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात. फकत राजकीय नाही सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.